दिवचलच्या सरकारी केंद्र शाळा इमारतीचे काम झुजापावण्यार सुरू असले तरी हे नव्या इमारतीत प्रवेश करपाचे विद्यार्थ्यांचे सपन किमान म्हयनोभर तरी लांबणेर पडटले अशी चिन्ह आसात। चालू शिक्षणीक वर्सा 15 ऑगस्ट मेरेन हे इमारतीचे उक्तावण करपाची तयारी चलिल्ली, मात तांत्रीक कारणाक लागून काम लांबले। 11 कोटी रुपया मोडून शाळे खातीर नवी इमारत बांदल्या। आता फक्त निमण्या पावण्यावयले काम चालू आसा। आमचे गव्हर्मेंट हायस्कूल जे आता मार्केटान चालू आसा बिल्डींग 15 ऑगस्टाक चालू करपा खातीर आमी प्रयत्न केल्ले। 15 ऑगस्टाक आमकां बिल्डींग हँडओवर करपाचे अजूनय प्रयत्न चालू आसात तांचे। ऑलमोस्ट 90% काम जालां। 10% विंडो बसोवपाचे आनी एक ट्रान्सफॉर्मर, इलेक्ट्रिसिटीचो ट्रान्सफॉर्मर नवीन येवपाचो आसा। ते ट्रान्सफॉर्मर जाल्ल्या नंतर लायटीचे फिटींग सगळे लायटीचे जाल्ले आसा, प्लंबिंगचे जाल्ले आसा, फक्त कनेक्शनां भायली दिवपाची। आनी कंपाउंडाचें काम प्लास्टरींग बिस्टरींग न्यू चालू आसा, स्टेप्स चालू आसा, गेटीचें काम चालू आसा, फुटींग घातलेलें आसा गेटींचें बी। आनी आमी चड म्हणजे 15 ऑगस्ट तांकां आमी लागल्याच फाटल्यान आमकां हँडओवर करप, पूण चडूय घाई केली जाल्यार तर मातशें खंय तरी फाटीं फुडें जावपाचे चान्सीस आसा। केलें जाल्यार सारकेंच करुया आनी सप्टेंबर एंड पर्यंत आमी तेजें इनॉग्रेशन करपाचें अशें आमचे पेरंट्सांचें आनी आमचे मानसीक आमी हें तशें दवरलें। ते सद्या आमी आसा थंय परिस्थिती भयानक आसली, पूण ह्या तात्पुरते ह्या पावसा पुरते आमी वयर कापड बी घालून सगळे हो पावस आमचो सेफ आहा थंय। म्हणून सप्टेंबर एंड पर्यंत आमी आसा तशें न्यू बिल्डिंगेन शिफ्ट जातले, कारण अजून बऱ्योचश्यो गोश्टी फर्निचर येवपाचे आसा। कॉन्ट्रॅक्टराच्या सायडीन 90% जाल्ले आसा, पूण आतां डिपार्टमेंटा कडसून जे फर्निचर येवपाक जाय, कितें येवपाक जाय, ताका मातसो तरी सहज टायम वतलो। तरी सप्टेंबर एंड पर्यंत तरी आमचे कंप्लीट जातले आनी आमी थंय शिफ्ट जातले।